नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चोडणा रायबंदरा फेरीचे अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटीं घेवचे, चोडणेच्या लोकांची स्वाक्षरी मोहीम. रो फेरीचे उद्घाटन जावचे आदी शुल्क घेवचे फाटीं मुख्यमंत्र्याकडे करतले मागणी, थळाव्यांची मागणी. पणजे मांडवी न्हंयक आयला फ्लोटिंग सिटीचे रूप. जुवारी न्हंयत आमकां ही परिस्थिती नाका. नव्या जुवारी पुलावयल्या ऑब्झर्वेटरी टॉवर आनी पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक थळाव्यांसयत पारंपारीक नुस्तेकारांचो विरोध. कलंगुटे बेकायदेशीर स्पांचर धाड. थळावी पंचायत आनी पुलिसांची संयुक्त कारवाय. ह्यान फुडें कलंगूट पंचायत नव्या स्पांक परवाने दिवची नात म्हणून सरपंच जोसेफ सिक्वेराची माहिती. पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक नाव दिवपाच्या प्रस्तावाक पंचायत सचिवांचो आक्षेप. पगार वाड आनी AI अटेंडन्स सिस्टम पंचायतीत लागू न करपाची केली मागणी. जुंता हाऊस इमारत 30 दिसात रिती करात. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचो आदेश. इमारतीत भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर धोको निर्माण जावचो न्हय म्हणून घेतला निर्णय. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आनी सुकुरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकराच्या घराचेर परतून ईडीची धाड. ह्यान पयलीं ईडीन 3.19 कोटींची सुमार 8,000 चौखण मीटर जमीन केल्ली जप्त. रेस मांगुसाचो प्रस्तावित मेगा प्रकल्प रद्द करपाचो DLFान घेतला निर्णय. प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करची म्हणून DLFान रेराक केला अर्ज. मुख्यमंत्र्यासह सभापती रमेश तवडकरान घेतली केंद्रीय रानमंत्री भूपेंद्र यादवाची दिल्ली भेट. तवडकरान मांडल्यो खोतीगांव अभयारण्यातल्या रस्त्यांच्यो समस्या, उपाय काडपाची केली मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. चोडणा रायबंदरा रो फेरीचे अधिसूचित केल्ले शुल्क फाटीं घेवचे अशी मागणी करपा खातीर चोडणेच्या लोकांनी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली. शुक्रारा सुरू केल्ले ह्या एका दिसाच्या मोहिमेत 400 परस चड लोक शामील जाले. नव्या रो फेरीचे उद्घाटन जावचे आदी अधिसूचित केल्ले हे शुल्क फाटीं घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करतले अशी माहिती थळाव्यांनी केल्या. चोडणा रायबंदरा सुरू जावपी रो फेरी खातीर शुल्क आकारल्यात. ते प्रमाण थळाव्या दुचाकीवाल्यां खातीर ही सेवा मोफत आसतली. मात चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क, ते भायर कमर्शियल चारचाकी गाडयां खातीर 100 रुपया शुल्क आसतले. तशेंच पर्यटकां खातीर वट्ट 300 रुपया रो फेरीचे शुल्क आसतले. हे विशीं सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या अशें न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले हांणी सांगिल्ले. मात फेरीचे शुल्क लोकांक मान्य ना. सरकारान आकारिल्ले शुल्क फाटीं घेवचे म्हूण चोडणेच्या थळाव्यांनी शुक्रारा स्वाक्षरी मोहीम घेतली. शुल्क फाटीं घेवचे म्हूण मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करतले अशें थळावे सांगतात. आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन सायन करून कॅम्पेन घेवन CM सराक रिक्वेस्ट करता. आमचे पळय ग्रीव्हन्सीस आहा, फेरी प्रायसीस पळय डिसायड केल्ले आहा. It was not in the interest of the public. Publicaचे इंटरेस्ट आसना. It is going to eat into our pockets. And सगळ्या लोकांक कडेन अफोर्ड जायना. 30 रुपीज एकदा केन्ना वयताना 30 to go and 30 to come. Or for a transport vehicle like an auto rickshaw, a luggage carrier. Representation or put a letter to the government, especially to the Chief Minister of Goa. April Motkan, whoever is affected by this hike in the ferry prices should be taken into consideration. So these to take their voices to the CM's office, we have undertaken this signature campaign. Here itself we have got almost nearly about 500 signatures. The signatures which I have taken so far, you can say 98% of the signatures are of the cars. Okay. तुम्ही योवच करपी डेली? ना हाताना आम्ही चले आसा. हां, ओके. पण आमकां जाय 20 रिड्यूस करून द्या. सॅटिस्फाईड ना. जी गव्हर्नमेंटान रेट दाखयल्या सांगल्या ती तुमकां मान्य आसा? ना, तितली रेट मातशी आतां उलोवन पळोवंक जाय आनी कितें बरें जाता पळय तें. ओके ओके. मातशी उणी केल्यार बरी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. पणजे मांडवी न्हंयक फ्लोटिंग सिटीचे स्वरूप आयला. कॅसिनो
पर्यटक क्रूज बोटी, बार्जी आणि हेर बोटींचे हिस्पा भायर ट्राफिक वाडला. ऑब्झर्वेटरी टॉवर आणि पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पाक लागून हेच चित्र जुवारी न्हंयतूय तयार जातले म्हणून थळाव्यांसयत पारंपारीक नुस्तेकारांकूय भंय उप्रासला. तांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. हे पणजेंतल्या मांडवी न्हंयतले चित्र. दिवजा सर्कला कडल्यान ते कला अकादेमी मेरेन रस्त्यान यो वच करतना कसिनोच्या ऑफिसांनी मांडवी दिश्टीच पडना. मांडवीन कसिनो बोटी, क्रूज बोटी आणि हेर बोटींची गर्दी पडल्या. आता तर मांडवीन डेल्टिन रॉयलाची महाकाय कसिनो बोट येवपाची आसा. या सगळ्याक लागून मांडवी न्हंयवेलो ताण तर वाडटाच, मात कोयर आणि आवाजाचे प्रदूषण न्हंयतले जैवविविधताय सयत लोकांकूय बादता. कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडल्यान मेळिल्ल्या पणजेंतल्या मांडवींतले बोटींचो आंकडो पळयत जाल्यार परिस्थितीचो स्पश्ट अंदाज येता. मांडवीचेर ताण, कसिनो आणि हेर बोटींचे हिस्पा भायर ट्रॅफिक. 224 बार्जी, 25 लेझर बोट्स, 72 कॅटमराइन बोट्स, 1679 प्रवासी बोटी, 6 कसिनो बोटी, 22 सेलिंग बोट, 12 टँकर, 17 टग, 4 हेर, 225 इनलँड प्रवासी बोटी, 3 फ्लायबोर्ड बोटी, 381 जेटस्की, 669 कायाकिंग बोटी, 2 पॅडल बोटी, 261 पॅरा सिलिंग बोटी, 6 स्टँड अप पॅडल बोट्स, 21 सर्फ बोटी, 4 विंड सर्फिंग बोटी, वट्ट 3623 बोटी. हे जाले मांडवींतले चित्र. हाचोच हुस्को कुट्टाळीच्या थळाव्यांक आणि पारंपारीक नुस्तेकारांक पडला. नव्या जुवारी पुलावेल्या ऑब्झर्वेटरी टावर आणि पॅनोरामिक गॅलरी प्रकल्पा खातीर पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आतां सावनूच बोटींचे नोंदणी खातीर अर्ज येवपाक लागल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. मांडवी उपरांत आतां जुवारी न्हंयतूय कसिनो, पर्यटक क्रूज बोट आणि हेर बोटींक लागून सगळो इबाड जातलो म्हूण थळाव्यांक हुस्को. स्पेशली फॉर सांकवाळकारांक देखून आतां मुद्दो घेवपाक सोदता. मेनली बिकॉज ही प्रोजेक्ट सपोज जाली 270 crores वेस्ट केले गव्हर्मेंटान. आतां ती रेव्हेन्यू कोणा वयतली हूं वयतली आमकां खबर ना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ते म्हणटाय गोंयकारांक काम मेळटलें ते शुअरिटी ना. सेकंडली हे जो आमची जुवारी रिवर इज अ ब्युटिफूल रिवर, पीसफूल रिवर आहा आमची फाटल्यान सद्या. ही जातली सेकंड मांदोवी रिवर. जशें कसिनो आयलो आहा ती मांदोवी रिवरान ते बोटींग क्रूज हालोले ते सेम बोट क्रूज एट कसिनोज हिंग जातले. ही प्रोजेक्ट येयली जाल्यार हिंगा कित्याक म्हणटा तुका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्युरिजम येतली हिंगा. ती अट्रॅक्ट दोज रिच पीपल जे कोण ग्रेस लोक आहा ते येतले हितून मजा करपाक. कित्याक हितून चांगलो नायट लायफ आसतलें. विथ नायट लायफ आसा जाल्यार दिस विल अट्रॅक्ट ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आनी हे आमच्या गांवांत येतले. सद्याक आमगे सोबीत सुंदर गांव पीसफूल आहा ते आमकां पीसफूल दवरपाकूच जाय. पूण हेचो प्रोजेक्ट येयले जाल्यार स्पेंडींग 270 crores विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफीट एनीबडी इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता की आमकां फायदो जातलो म्हणून. सेकंड म्हणल्यार कितें आमचे जुवारी रिवरान जायते मॅंग्रुव्ह जाय सद्याक. आनी आमचो गांवचो लोक हे जुवारी रिवरान येता नुस्तें दवरपाक आनी जायते लोकांक नुस्तें मेळटा, नुस्तें खावपाक मेळटा, बरोबर नुस्तें मेळटा. ते नुस्तें मातोले मोतोले नुस्तें मॅंग्रुव्ज वतले आमगेले. हे आमचे सगळे इको ट्युरिजमाचे खावपातले आमचे. कित्याक लागून सद्याक आयकोन येयला की ऑलरेडी जायते फायल्यो येयल्यो आहाय इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे परमिशन मागतात तेंगे बोट हिंगा हाडून डॉक करपाचे. पूण आयज आमकां अशें दिसता की गोंयचो सरकार जो आसा जो ट्युरिजमाच्या नांवाचेर आमचो लायव्हलीहूड काबार करपाक सोदता. आयज जुवारी बेयान आमकां आयकूंक अशें दिसलां की परमिशन दिता फॉर यॉट्स अँड फॉर अदर ट्युरिजम एक्टिविटीज. आतां ट्विन टावराच्या नांवाचेर जोरी ट्युरिजम जोरी जुवारी बेयान तुमी करपाक सोदता, आमी गोंयचे फिशरमॅन आनी स्पेशली लोकल कोर्तालीचे फिशरमॅन हेजेर ओपोज करतले. कित्याक जुवारी आनी चिकाली बे दिस इज अ मरीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया. आतां हितून दिस इज अ ब्रिडींग ग्राउंड फॉर एंडेजर्ड स्पिसीज जे विंडो पेन ऑयस्टर्स पळय आसा जे आख्खे एशियन पळय आहा. दिस इज वन ऑफ द ब्रिडींग स्पॉट्स फॉर दीस स्पिसीज विच इज बीन प्रोटेक्टेड अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986. आतां सरकार जो आसा एक सायड आमी मरिना नाका म्हणून बोबाड करता, दुसरी सायड जी आसा हे ट्युरिजमा नांवाचेर यॉट हाडपाक सोदता. आतां आमी पळयलेलें आसा की ह्या भागांनी जे चिकाली, सांकवाळ ह्या एरियांनी अप टू केलोसी ह्या एरियांनी जायते हजारांनी फिशरमॅन आसा जे शेण्यानी हो तिसऱ्यो कालवाचेर जगता.
मांडवी न्हंयेन घडपी चुकीच्यो गजाली लक्षांत घेवन त्यो जुवारी न्हंयेन जावपा पासत टाळपाक जाय. पर्यटन म्हत्वाचें आसाच, मात तेच बरोबर सैमाची राखण आनी थळाव्या सयत पारंपारीक नुस्तेकारांचें अस्तित्व राखून दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें. न्हंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करून जुवारीन बोटींचे नोंदणीक मान्यताय दिवप गरजेचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकर. कलांगुडे बेकायदेशीर स्पांचेर थळाव्या पंचायतीन आनी पुलिसांनी संयुक्त कारवाय करीत 6 स्पा सील केले. हे सगळे स्पा कसलेच वैध परवाने नासतना चलतले. ह्यान फुडें कलांगूट पंचायत खंय आतां नव्या स्पांक परवाने दिवचे ना म्हणून सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले. काल जाले 3-4 दीस जाले वचून रेड मारल्या. आमकां थोडी चेडवाय मेवली भितर. वी आस्क्ड द पुलीस प्रोटेक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ द सम लॉज आनी तेणें आमकां प्रोटेक्शन दिलें आनी आमी वचून 1-2-3 जाणांचे सील मारले. आनी आतां कितें जालें, खूब टायम तेंचे बंद दवरूंक जायना. वी हॅव आस्क्ड फॉर affidavit and they have given an affidavit that they will not operate this thing spas there. And that now further action is with the police. आम्ही त्यांना लेटर केल्या with the affidavit. पुलिस एक दिला. आता मरे सुमार 8 कितें जाल्या. 7 ना सॉरी 6 जाणांक मारून आता फुडें आनीक थोडे दीस आता आनीक थोड्या दिसांनी आमी स्टार्ट करता. आमी परतून हे करतले बिकॉज प्रॉब्लेम कितें आहा, हांगासर आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या त्यो पळोवंक जाय. आमी हाऊस टू हाऊस और शॉप टू शॉप आमी सर्वे करूंक जाय आनी ते आमी कंप्लायन्स रिपोर्ट हायकोर्टाक दिवंक जाय. सो ते आहा आमकां. सो खूब अडचणी. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अंकित यादव हाणें 60 वर्सां वयर पोरणी जुंता हाऊस इमारत 30 दिसांत रिती करपाचो आदेश दिला. पोरणे इमारती कडेन भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. ह्या खातीर ही इमारत रिती करपाचो आदेश दिला. राज्यांत चालू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आपत्ती वेवस्थापन कायद्या खाला हो आदेश जारी केला. एका काळात सरकारी कार्यालयाचे केंद्र आशिल्ली पणजेची जुंता हाऊस इमारतीची स्थिती सामकी वायट जाल्या. जुंता हाऊस इमारतींतल्या कांय कार्यालयांच्या पांख्यांक वेरो गेल्यात जाल्यार थोडे कडेन उदकाची गळटी लागल्या. वणटीचेर ओलसण आयल्या. पांख्यांचे कांय भाग कोसळ्ळ्यात. दर फावटी इमारतींतली लिफ्ट बंद पडटा. अश्यो वेगवेगळ्यो घडणुको थंय घडटात. ताका लागून उत्तर गोंय दंडाधिकाऱ्यान जुंता हाऊस इमारत 30 दिसां भितर रिती करपाचो आदेश दिला. इमारतीत भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. सध्या आमी आसा ती 18 जून रोडा कडेन जी जुंता हाऊस बिल्डिंग आसा ही सगळ्यांकूच खबर आसतली. आख्खे गोंय भरातल्या लोकांक ह्या जुंता हाऊस बिल्डिंगेन येवचें पडटा आनी ताचें कारण म्हटल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती डिपार्टमेंट्साची ऑफिसां ही हांगासर आसा. आनी जर आमी पळयलें जाल्यार आमचें गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत पयली बिल्डिंग जी पणजे जाली ती म्हटल्यार जुंता हाऊस ही 6 मजली बिल्डिंग हांगासर जाली. आनी हे बिल्डिंगेक सध्या 60 वर्सांकून चड पिराय आसतली अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार ही बिल्डिंग सध्या वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान गोंय सरकारान एक निर्णय घेतला. तो म्हटल्यार ही बिल्डिंग जी आसा ती डेमोलिश करपाचें आनी फुडले म्हणजे हाची बांदणी करपा खातीर जी NBCC हांचे कडेन ही दिल्लेली आसा आनी हांगासर एक ही डेमोलिश करून वेगळी बिल्डिंगू येतली अशें सुद्दां आमकां कळटा. जाल्यार ह्या जुंता हाऊसाचो एक वेगळे अशें नांव आशिल्लें आनी जुंता हाऊस बिल्डिंगेन वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आशिल्ली. सध्या जी आसा ती कांय डिपार्टमेंटां वेगळे कडेन शिफ्ट सुद्दां केल्या आनी थोडी जी डिपार्टमेंट आसा ती हांगासर आसा जाल्यार तांकां एक आदेश दिल्लो आसा जिल्लो अधिकारीन की बिगिनर्स बिगीन म्हणजे फुडल्या 30 दिसां भितून जी आसा ती तांची कोणाची
समज जर हांगासर म्हणजे डिपार्टमेंट्स आसात तांच्यांनी शिफ्ट करची, कारण म्हटल्यार ही वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान काही घडणूक जी आसा ती घडपाक शकता, ताजे कारणान हांगासर बेगिनाच बेगीन म्हणजे 30 दिसा भितून हांगासरली जी ऑफिसां आसा ती शिफ्ट करपाक सांगल्या. आणि आमी जर पळयली जाल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आसा. सगळ्यात म्हत्वाचे म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते अजुनूय हांगासर आशिल्ले आणि हांगासर अजुनूय लोक येताले जाल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा ते सुद्धा शिफ्ट जातले आणि तांकां वेगळे कडेन जागो दितले अशें सुद्धा सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल कारी वांगडा हांव वर्षा आश्वेकर. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी आणि सुकुटचो आदलो सरपंच संदीप वजरकर हाच्या घराचेर ईडीन परतून एकदा धाड घातली. तशेंच तांच्या हेर वांगड्यांचेर लेगीत ईडीन धाड घातल्या. ह्यान पयलीं ईडीन 3.19 कोटीची 8,000 चौखण मीटर जमीन जप्त केल्ली. आयज एक महत्वाची बातमी येयल्ली आसा. सुकुटचो आदलो सरपंच संदीप वजरकर हेजे घरा आयज सकाळी ईडीन परत एकदा रेड मारलेली आसा. आनीक ही जी रेड आसा ती सकाळी 6 सुमार सुरू जाल्ली. आनीक संदीप वजरकर जो आसा तेजेर पयलीं सुद्दां ईडीची रेड पडलेल्यो आनीक तितून सुमार 8,000 स्क्वेअर मीटर जमनीची कॉस्ट अरावंड 3 कोटी 18 लाख ही जी कॉस्टाची ही जमीन जी आसा ती ईडीन आपली ताब्यान घेतलेली. आनीक त्याच बरोबर आयज ही तेजे ही दुसरी रेड आयज तेजे घरा कडेन पडलेली आसा आनी ही जी रेड आसा ती सकाळी 6 सुमार पडली. सो ह्या रेडीन संदीप वजरकर जो आसा तेजे कडल्यान कितले आतां मालमत्ता आनी कितले तेजी प्रॉपर्टी जप्त करपाचे आसात हितून अजून स्पश्टीकरण येवना. हेची अपडेट जेन्ना येतले ती आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. आनीक ही आयची ही म्हत्वाची अपडेट परत एकदा तुमकां सांगता. संदीप वजरकर जो आदलो सरपंच सुकुटचो तेजे घरा आयज सकाळी ईडीन रेड मारलेली आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. रेश मांगुसाचो प्रस्तावित मेगा प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय DLFान घेतला. मांडवी न्हंयदेगेर दोंगुल्ल्यांचेर येवपी द बे व्ह्यू प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करपा खातीर DLFान रेराक अर्ज केला. प्रकल्पांच्या आराखड्यात सुदारणा करून नव्यान प्रकल्पाची नोंदणी करपा खातीर आदली नोंदणी रद्द करपा खातीर अर्ज केला आसूंये अशी माहिती रेराच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यान दिली. DLF रेश मंगूश वाठारांत मेगा प्रकल्प उबारपाचे आशिल्ले. थंय वट्ट 62 व्हिला येवपाचे आशिल्ले. हे खातीर रेश मंगूश वाठारांत मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी जाल्या. हाच्या आड विरोधकांनी आवाज उठयल्लो. निमणे आतां हो प्रस्तावित मेगा प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय DLFान घेतला. मांडवी न्हंयदेगेर दोंगुल्ल्यांचेर येवपी द बे व्ह्यू प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करपा खातीर DLFान रेराक अर्ज केला. पूण प्रकल्प येवपाची जागा सध्या DLFाच्या नांवार आसा. मात हे सुवातेर आतां नवो कसलो प्रकल्प येवपाचो आसा ते कळपाक मार्ग ना. आतां आमी आसात मांडवीचे कुशीक. जाल्यार पणजेच्या पलतडीन हांगा रेस मांगूसचो दोंगर दिसता. त्या दोंगराचेर तुमी पळोवंक शकतात कशी कापणी सुरू जाल्ली आसा. फाटली 2 वर्सां जालीं हांगा कापणी चलता आनी खुबशे गोंयभर ह्या प्रोजेक्टाक लागून खुबशे गोंयभर असो आवाज जालो. आनी हो प्रोजेक्ट आशिल्लो DLF रियल इस्टेट तसोच भेमानी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स ह्या 2 कंपन्यांचो हो प्रोजेक्ट. आनीक हांगा द बे व्ह्यू म्हणून हांगा कितें तरी प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो त्यांचो. येवपाचो आशिल्लो हेका लागून म्हणटा की हांगा हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आतां तेणी रेरा म्हणजे रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी रेराक ह्या दोनी कंपनींनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो रद्द करपाक तेणी एप्लाय केल्लें आसा. आनी ह्या दोनी कंपनीन म्हणजे DLF रियल इस्टेट तशेंच भेमानी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स ह्या दोनी कंपनींनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट रद्द करपा खातीर रेरा कडेन ते पावलेले आसात. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात की फाटल्यान हे जे हिल कटींग जे जाल्लें आसा ते हिल कटींग तेजें काम जे आसा तें आजून तशेंच सुरू आसा. सो तेणी आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा ते डिरजिस्टर करपाक लागून ते रेरा कडेन गेल्ले आसात खरे. पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्टाचे फ्युचर कितें म्हणजे हो जो दोंगर आसा हे दोंगराची कापणी जर तशीच जाल्ली आसा त्याच बरोबर हांगा काम चालू आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. सो हो जो प्रोजेक्ट आसा तो खरोच रद्द जाला काय तो तेणी दुसरी कंपनीक कोणाक विकला काय ते प्रोजेक्टाचें काम करिनासतना तसोच तो जो जागो आसा तो आपल्याक दवरपाक सोदता हितून अजून क्लियरिटी येयल्ली
ना, पूण आयची ही म्हत्वाची बातमी अशी, DLF रियल इस्टेट आनी बेमानी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स हे ज्यो दोन कंपनी आसात, द बे व्यू हो जो प्रोजेक्ट हांगा जो रेस मांगूसचे दोंगरार येवपाचो आशिल्लो तो तेणी रद्द करपाक लागून तेणी रेरा कडेन एप्लाय केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक नाव दिवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक पंचायत सचिवांनी खर विरोध केला. त्याचबरोबर प्रलंबित आशिल्ले पगार वाडीची मागणी आणि AI अटेंडन्स सिस्टम पंचायतीत लागू न करपाची मागणी अखिल गोंय ग्रामीण पंचायत सचिव संघान केला. पंचायत सदस्यांनी आपल्या मागण्याचे निवेदन पंचायत संचालनालयाक भेटयले. पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक नाव दिवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक पंचायत सचिवांनी आक्षेप घेतला. गोयच्या संस्कृतीत पंचायत सचिवांक सेवक हो शब्द सोबाना अशें तांचें म्हणणें. त्याचबरोबर प्रलंबित आशिल्ली पंचायत सचिवांची पगार वाड आणि AI अटेंडन्स सिस्टम पंचायतीत लागू न करपाची मागणी अखिल गोंय ग्रामीण पंचायत सचिव संघटनेन केल्या. आपल्या मागण्यांचे निवेदन पंचायत सचिवांनी पंचायत संचालनालयाक भेटयले. एक सॅलरी रिव्हिजनाचो विषय फाटले 12 वर्सां जाले पेंडिंग आसा आणि इन स्पायट ऑफ आमकां मिनिस्टरान ऑन द हाऊस ऑफ द फ्लोर 2 फावटी एश्युरन्स दिवन सुद्दां अजून पर्यंत आमचे रिव्हिजन जे पे स्केलाचे रिव्हिजन ते अजून जायना. आणि तातूंत भितर आमकां अशें आयकूंक येलें की पंचायत सेक्रेटरी हांचें डेजिग्नेशन चेंज करून ते पंचायत सेवक अशें करपाचो एक नोट मूव जाला. त्या संदर्भात आमी आमचें ऑब्जेक्शन जे आसा ते आज डायरेक्टराक रितसर इनवर्ड केला. आणि तातूंत भितर बरेचश्यो हे आसा की ते पंचायत सेवक करूंक सोदता गव्हर्मेंट असो म्हणून आमकां कळला. म्हणून ते जावच्या पयलींच आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा फ्रॉम ऑल गोवा पंचायत सेक्रेटरी असोसिएशन आज आमी सबमीट केल्या. तातूंत बरेचश्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा. ते कित्याक लागून जावचे न्ही, सेवक हे कित्याक लागून जावचे न्ही, कित्याक सेवक पंचायत सेवक हे फक्त आयचे घडयेक बिहार आनी झारखंड ह्या 2 स्टेटींनी आसा. पूण तांची जी पे स्केल आसा थोड्यांचे पे स्केल लेवल 5 लेवल 6 इतकी पर्यंत आसा आणि गोंयान जे आसा तांची लेवल 3 आसा. पूण आमचो प्रामुख्यान डिमांड आसलो की सेवक हो शब्द हाका इन्क्लूड करचो न्ही, कित्याक आनी गोंयची जी संस्कृती आसा आनी गोंयचे जे कल्चर आसा ताका हो सेवक हो शब्द फिट बसपाना. आणि आमचे जे कितें वेरियस रिजन्स ज्यो आसा त्यो आमी हाका रितसर एक्सप्लेन केले आज डायरेक्टराक. आणि हाजी कॉपी आमी आमच्या सेक्रेटरीकूय दितले, पंचायत सेक्रेटरी पंचायत ताकाय दितले आणि चीफ सेक्रेटरीकूय दितले. AI बेस एक अटेंडन्स ॲप नियमीत म्हणून ते घेवन येवपाचे आसा. त्या संदर्भानूय आमी हे केल्ले की जर तर ते सगळ्या गव्हर्मेंटा सर्वंटांक जर तर लागू जाता जाल्यार आमकां ताचो कांयच ना. पूण फक्त पंचायत स्टाफा खातीर ते लागू करचे न्ही, कित्याक ही एक हीन भावनेची एक वागणूक जातली सगळ्या सेक्रेटरीच्या प्रती आणि पंचायत स्टाफाच्या प्रती. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयच्यान पंढरपुराक प्रस्थान केल्ले 70 वारकरी मंडळ सुमार 15 दिसांनी पायी वारी करीत शुक्रारा पंढरपुराक पावले. ह्या वारीत 14 वर्सां पिरायेचे ल्हान तशेंच 90 वर्सां पिरायेचे वृद्ध अशा सुमार 150 भाविकांचो आस्पाव आसा. 6 जुलयाक जावपी पंढरपुरात जावपी आषाढी एकादशीच्या पावन सुवाळ्याचे हे वारकरी साक्षीदार जातले. गोंयच्यान पंढरपुराक प्रस्थान केल्ले 70 वारकरी मंडळ सुमार 15 दिसाची पायी वारी करून शुक्रारा पंढरपुराक पावले. गोंय तशेंच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हेर वाठारांतल्यान लाखांनी भाविकांचो भवसागर पंढरपुराक विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आतूर जाला. आषाढी एकादस ही भक्ती, श्रद्धा आणि समर्पणाचो एक महासुवाळोच. ह्या दिसाक लाखांनी भाविक विठोबाच्या दर्शना खातीर पंढरपुराक वतात. अशें म्हणटात की दैनंदिन जिणेंतल्या अनेक समस्यांचे उपाय आणि निवारण ह्या वारीत सापडटा. अशेंच कांय आमचे गोंयकार जाणटे तशेंच नेणटे लेगीत पायी वारी करीत पंढरपुराक पावले. 70 वारकरी मंडळान कोदाळ 70तल्यान सुरू केल्ली पायी वारी साठरेची दोंगर कपारी, रानामाळा गाठीत, पारवाड, गोल्याली, तुडये, आंबेवाडी, चिकलगूड, चिक्कोडी, कागवाड, बोलवाड, भोसे, शेळकेवाडी, सांगोला, खर्डी असे गाव गाठीत निमणे पंढरपुराक पावली. मुखात विठ्ठल नामाचो जयघोष आणि मनी सावळ्या पांडुरंगाचो ध्यास. ताळ, मृदंग आणि नाम संकीर्तन करीत गोयचे हे वारकरी पंढरपुराक पावले. या वारीत 14 वर्सां पिरायेचे ल्हान तशेंच 90 वर्सां पिरायेचे वृद्ध अशा सुमार 150 भाविकांचो आस्पाव आसा.
6 जुलयाक पंढरपुरात जावपी आषाढी एकादशीच्या पावन सुवाळ्याचे हे वारकरी साक्षीदार जातले. शब्दान किंवा पैशाने आम्ही ते मिळू शकणार आणि त्यांचे आम्ही एक आमचे उपकार त्यांच्याने केलेले असा त्या उपकाराची परतफेड म्हणून आम्ही चंद्रभागेच्या स्नानानंतर पादुकेचे पूजन करतो असे बोला पुंडलिक जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, महाराज की जय, सातेरे के भाई भूमिका माता की जय, ज्ञानदेवा ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.